नमस्कार. आज 5 जून 2025 आज आयचो दीस 5 जून आमचे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आणि हो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पर्यावरण हे कितले महत्वाची गोष्ट ही आमकां सगळ्यांक हांगा खबर आसा. आणि ही जी आमच्या सरकारान ही थोडे वर्सां पयलीं थोडे वर्सांतल्यान आमी ही एक स्पेशल मोहीम राबयल्ली आसा. ती म्हणटा ती एक पेड माँ के नाम. सो आमची आवय आमच्या आवयच्या नावार आणि आमची आवय आमची भूमी म्हणटा ती भूमी आमची आवय आमची भारत माँ म्हणटा आमी भूमी देवी म्हणटा आमची भूमी ही बी आमची आवय आणि आमच्या आवयच्या नावार आमी हे झाड रोवपाची ही मोहीम राबयल्ली आसा. आणि आजय बी आमी प्रत्येक जाणांनी हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आमचे आणि आमची प्रत्येक पंचायत हांगा आमची ठाणे आणि मावशी पंचायतीचे आमचे पिसुल्ले पंचायतीचे आमचे भिरोंडा पंचायतीचे सगळे हांगा सरपंच पंच सदस्य आणि हांगा सगळे आमचे विनोद शिंदे आणि आमचे झेडपी आणि सगळे पंच सरपंच आणि आमचे ग्रामस्थ आमच्या पंचायतीचे वेगवेगळ्या पंचायतीचे सगळे एकठांय जाऊन आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर एकठांय जाऊन आमी ही प्लांटेशन ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा. हे एकच कारण कित्याक जितली आमी झाडां रोयतात तितले आमचे पर्यावरणाक हे बरें आमच्या देशाक हे बरें आमच्या गोंय राज्याक बरें आणि प्रत्येक जो हांगा नागरीक आसा ताका हे फायदेमंद. कित्याक आमकां खबर आसा एक झाड म्हणटा ते ताजी बेनिफिट्स कितले ते ज्या तरेन आमची आवय आमकां सांबाळटा आमकां जन्माक हाडटा आमकां पोसता आमकां जेवण दिता आमकां सावळी दिता त्याच भशेन झाड जे आमी रोयतात जे आमी आज रोयला हेच झाड फाल्यां आनी ते रोवन आमचें काम जायना. रोवन आमी पळोवपाक जाय की ते झाड बाबा फाल्यां बरे भशेन ताका उदक मेळटा ताका बरें सारें मेळटा ते बरें व्हड जावन आमकां ते अन्नदान दिता. आमकां वेगळी वेगळी झाडां आसता जी अन्नदान दिता जी व्हडली जाता खूब व्हडली सावळी दिता मागीर औषधी दिता. म्हणटकच ही व्हडली आणि सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणटा ते झाड से मोस्ट इम्पॉर्टंट झाड जे दिता आमकां ते म्हणटा ते ऑक्सिजन. आमकां ही जी पळय एअर आसा आमी ब्रीथ करता आनी आमकां हे जे ऑक्सिजन आसा कार्बन डायऑक्सायड आसा हे सगळे आमकां हे झाड दिता आनी झाडां खातीर आमकां ही सावळी आनी हो जो पळय आमचो हे वातावरण आसा आमची जी वेदर आसा आणि एनवायरमेंटाची जी एक बॅलन्स क्रिएट जाता हे आमच्या झाडां खातीर जाता आमच्या ह्या धरती खातीर जाता. आणि सॉयल इरोजन प्रिव्हेंट करपा खातीर आमी झाडां रोयतात. सगळ्या कडेन सँड इरोजन प्रिव्हेंट जावपा खातीर एक आमकां तर बीच आमकां तर एक मेंटेन करपाक जाय थंय आमी झाडां रोयतात. आमचे 70 बागान आमी देवाची कृपा आसा की हो आमचो सुंदर 70 बाग आमकां हे देवाची कृपा की आमकां हांगा इतले सुंदर बरी आमची रानां आसा आमची शेतां आसा आमचे कुळागर आसा आमकां धबधबे आसा आमच्यो नदयो आसा आमची झरण आसा आणि हे सगळे आमकां नॅचरल गिफ्ट आमकां देवान दिल्ले आसा. आणि हे राखपा खातीर आमी हे सेलिब्रेट करता आयचो दीस सेलिब्रेट करता वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करता आणि आमी सगळे एकत्र येवन प्रत्येक 70 नागरिकाक ही खूब अभिमानाची गोष्ट की आमच्या 70 भागान हे सुंदर सगळे जे नॅचरल गोष्टी आमकां हे देवान दिल्ल्यो आसा ती धबधबे आसूनी की रानां आसूनी की कुळागरी आसूनी की आमची नदयो आसूनी हे आमकां प्रिजर्व करपा खातीर आणि ओनूचो जो पळय स्लोगन आसा ओनूची जी धोरण आसा ती म्हणटा ती एक ग्रीनर क्लिनर आणि सस्टेनेबल प्लॅनेट. आणि हे तर आमकां तर दिवपाक फुडें व्हरपाक जाय. आमकां ही मोहीम आमची एक पेड माँ के नाम प्रत्येक नागरिकान तर एक झाड तर रोयलें जाल्यार आमी खूब एकत्र येवन कंटिन्युअस हो जो आमचो एफर्ट आसा कलेक्टिव्ह एफर्ट आसा तो खूब फुडें व्हरतले आणि आमी जे ग्रीनर क्लिनर आणि एक सस्टेनेबल प्लॅनेट करपाक आमी पावतली. म्हणटकच सगळ्यांक हांव खूब खूब आभारी आसा. आमी प्रत्येक पंच मेंबर सरपंच आणि प्रत्येक नागरीक जो हांगा आज उपस्थित आसा आणि सगळ्यांक दिसता की आपलो भाग बरे ग्रीन सदांच आसचो. जी सगळी आमकां झाड आमकां जे कितें औषध दिता जे कितें अन्न दिता ते सगळ्यांक ताची म्हायती आसा. पूण आतांच्या काळाच्या भुरग्यांक कळपाक जाय की झाडाची
इम्पॉर्टन्स कितें, एक एनवायरमेंटाचें इम्पॉर्टन्स कितें, ह्यो नदयो आमकां कितें दिता, ही आमकां जे बीच आसता ते आमकां कितें दिता, जे समुद्र आसा ते आमकां कितें दिता, हें पर्यावरणाचो पॉझिटिव्ह आनी नेगेटिव्ह इफेक्ट कितें आसा तो. आनी हें प्रत्येकान आमी तर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हांव आज एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक तांचो आमदार म्हणून न्ही, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन म्हणून हांव प्रत्येका कडेन मागता की प्रत्येकान एक एक झाड रोवचें, ते झाडाक बरे भशेन देखरेख करची, जशी आमी एक आवयक सांबाळटा आनी आवय आमकां सांबाळटा, तशेंच जे झाड आज आमी रोयलां आमच्या आवयच्या नांवार, ताची बरी देखरेख करून ते व्हड फाल्यां झाड जावन तें झाड आमकां फाल्यां अन्नदान, आमकां औषध, तें झाड सावळी सगळें आमकां दिवपाक पावतलें. सो परत एकदां सगळ्यांक वर्ल्ड एनवायरमेंट डेची उनवणीत परबी, आनी खूब देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांचे की तुमी टायम काडून आज हांगा आयले, आनी सगळ्यांनी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जावन आमचे जे कितें प्रधानमंत्रीचे जे कितें विजन आसा, प्रत्येक आमचे नागरिकाचे जे कितें विजन आसा, आमचे जे विजन आसा आमच्या 70 खातीर, गोंय राज्या खातीर, भारत माता खातीर, हे आमी सगळे पूर्ण करया एकत्र येवन. देव बरें करूं. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.